रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हटल्यार आरजी विधानसभा वेंचणुके तयारीत आसा. गरज जाल्यार 40 सुवातो स्वतंत्रपणान लढयतले, पण खंयच्या पक्षा बरोबर युती करचे नात, कित्याक तर सगळ्यांच्यो सगळ्यो पार्ट्यो लुटारू, आरजी मुखेली मनोज परबान सांगला. मगोपाचो सुप्रिमो सुदीन ढवळीकरान मनोजाक एमजी बरोबर युती करपाची ऑफर दिल्ली, पूण आरजीन सगळेच लुटारू म्हणत ती न्हयकारली. इलेक्शनाचे जे वातावरण आहा ते तापलेले आहा आनी कितली वर्सां जाली गोंयान आमी पळयता की आमचे जे सरकार जाता हे सदांच अनस्टेबल आसता, कॉम्प्रोमायजाचे सरकार घडटा. रातचेच आमदार हांगा वयता, रातचे आमदार थंय वयता, इलेक्शना पयलीं एकामेकांक गाळयो मारता आनी मागीर वांगडा बसता, वेगेन धरता, एका ताटान जेवता, एका कपान पिता. सेम स्टोरी अजूनय गोंयांत तीच चालू आसा. काँग्रेस गोंयांतल्यान काबार जाल्ली आहा. गोवा फॉरवर्डाचेर लोकांचो विश्वास ना. बीजेपी भाड्याचे मनीस घेवन आपली गाडी चलयता. एनसीपी म्हण एक्झिस्टूच करिना. आनी तितून एव्हरी सरकारान जो जोकर कसो लागता, कार्डान कसो जोकर आसता पळय, तो जोकर खूब इम्पॉर्टंट आसता. आनी तो जोकर म्हटल्यार गोंयचो आमचो एमजीपीचो लिडर सुदीन ढवळीकर. फ्रॉम 2002 टील डेट 2019 मेरेन जो मेरेन ताका भायर मारूंक ना, तो मेरेन तो सगळ्या सरकारान आसलो. आनी काल तेची प्रुडेंटाचेर आमी एक हेड ऑन तेचे पळयलें. तितून तो आरजीक तेंच्या वांगडा अलायन्स करपाक म्हणून आमकां तो अपील करता आनी तो रेडी आसा म्हणून सांगता आरजीन तेंच्या वांगडा येवचें. आनी तेचे एक ड्रीम आसा, जे ड्रीम म्हटल्यार एक दीस तरी त्या सीएमाच्या खुर्चेर बसचो. आमी एक क्लियर स्टेटमेंट आनी क्लियर रिप्लाय दिवपाक सोदता ढवळीकराक की रेव्होल्युशनरी गोवन्स इज नॉट फॉर सेल, हे तेणी लक्षांत दवरपाक जाय. एंड वी आर नॉट डुईंग अलायन्स विथ एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी. मनोज परब म्हणटा गोंयांतल्या 3 लाख स्थलांतरितां कडेन वोटर कार्डां आसात. हे सगळे एकठांय आयले जाल्यार गोंयाचें राज्य करतले, गोंयची खंय संस्कृती सोंपयतले. हें आडावप गरजेचें. आयकयात मनोज परबाक. हे जाय आसा जर तुमी ट्युरिस्ट पळयशात बिचांचेर, गाडयो घेवन एमपी एमएच कर्नाटका सगळ्यो गाडयो गोंयांत पावला. कशें पावला, कितें पावला हे आमकां खबर ना. सो आमी सीएमाक अपील करता की तेणे चॅक पोस्टाचेर स्ट्रिक्टली सर्वेलन्स जावपाक जाय. आनी ते सीएमाक सांगपाक सोदता तुजी जी वेबसायट केला ते भुरग्यांक यूज करूं नाका. एका दिसान ती 2 वरांन वेबसायट क्रॅश जाली, बरें कोण तरी यूज कर, जायना जाल्यार आमकां सांग, आमी करून दिता. आमी लास्ट टायम डेटा काडलेलो आनी आतां तेंच्यांनी न्यू काडला, एडिशन केलें. जानेवारी न्यू रोल येयलो पळय, तितून जी एडिशनल लिस्ट आहा पळय सर, भितर ऑलमोस्ट 80% मायग्रंट आहा. एडिशनल जी नांवां एड केल्यांनी आमची गोंयकारांची नांवां. आतां आमी सकाळी एक मिटींग घेतली पेनावली, ती सांगता आमची 18-18 वर्सां जाली भुरग्याक, आतां 20 वर्सां जाली तरी तेजे कार्डूच जायना. लिगल आसून सगळें, आनी तेंची रोखडी जाता. मायग्रंट वोट बँक जर आमी पळोवपाक गेल्यार आतां भितर इलिगल की लिगल ती मागीर आमकां कळटलें, पूण मायग्रंट वोट बँक पळोवपाक गेल्यार मोर दॅन 2.5-3 लाख तरी आसतले. तेंच्यांनी दवरीत जाल्यार तेंचे जे लोकेलिटीजान तेंच्यान जर युनॅनिमसली डिसिजन घेतलें जाल्यार 100% येतले ते. अशी परिस्थिती आमची. ज्या गोंयकारान तेंकां दिला पळय, आज त्याच गोंयकारांक उडोवपाची ताकद ते दवरता थोड्या कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी ताकद आसतली बी बीन. आनी ह्या फावटी दवरीत बीन सांगपाक जायना, कित्याक आयज बीजेपी तेंकां टिकेट दिवपाक शकता, कित्याक बीजेपीच्या झेडपी हेतून लिस्टान मेंबर्स मेन कमिटीन लमाणी म्हणून आसा तेंकां घातलेले आसा. सो कितेंय करपाक शकता. आनी सगळ्यांक मायग्रंट जाय अशें ना की बीजेपीकूच जाय. सगळ्याक कोणूच पॉलिटिकल पार्टी इलिगल वोटिंग कार्डाचेर, इलिगल मायग्रंट बिझनसाचेर, इलिगल स्लम्साचेर, इलिगल एन्करेजमेंटाचेर उलयना. जे मेन विशय आहा ते सोडून सगळे उलयतात. वाऱ्या वयले गजाल सगळे उलयतात. जे करपाक जाय, गोंयकारांक प्रोटेक्ट करपाक जाय ते कोणूच उलयना.